आमच्याकडे एक तर स्पेअर असं जाल्यार पळयतले नाजाल्यार सगळी फेरीबोट जी रायबंदरां चलतात ती आमी इमिजिएटली आता रिपोर्ट केल्या ऑलरेडी केल्या आणि मागीर ताका एडजस्टमेंट आमी करतले बाय इव्हिनिंग थंय दुसरी धाडपाची अरेंजमेंट एक्चुअली आनी फेरीबोटी आसता तुमच्याकडे ना सांगून सो तांचें म्हणणें आशिल्लें की सकाळची खूपच गर्दी जाता आनी ते 2 फेरीबोटी तुमी आतां म्हणटा पळय 11 सुमार चालू करतले 2 फेरीबोटी घातल्या उपरांत म्हणजे तुमी म्हणटात फ्लो कमी जातलो लोकांना हो फ्लो आता बेसिकली वाडला जो ब्रिज बंद केला ताका लागून आता हे काल पयच्यानच चालू जाला आता हो नवो 2 फेरीबोटी आमकां दिसता की 2 फेरीबोटीचे सकाळच्या आदेश आनी सांजचो जो आदेश आसा तितून तो कंट्रोल 2 फेरीबोटी जावचो ना अशें आमकां दिसता जो पर्यंत एटलीस्ट ब्रिज ताका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेता की 3 फेरीबोटी कशी तरी एडजस्ट करून जो पर्यंत ब्रिज बंद आसा तो पर्यंत 3 फेरीबोटी चलोवपाचे आमी एक अप्रुवल घेता हे फेरीबोटीचेर काम एक चालू आहा कित्याक एकूच फेरी आहा थिंगासर आनी शेकड्यांनी लोक भितर सोडून सुद्दां कित्याक तांकां बेगीन पावूंक जाय आनी जरी तर कितें इन्सिडंट घडलो आनी कोणाचो जीव तरी गेलो जाल्यार तुमी समजून घ्या की सिनियर सुपरिटेंडंट इज रिस्पॉन्सिबल द रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड दिस गव्हर्मेंट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इन्सिडंट एंड लॉस ऑफ लाइफ that is going to take place because of this utter nonsense and failure on the department. कितलो टाइम पिरियड बीन तुम्ही दिला आता तांकां आयज गोंय करून तो 2 फेरीबोट चालू करतलो जेन्ना ताका तिसरे फेरीबोटीचे इचारले तेन्ना ताणें म्हणलें की आमचे कडेन तिसरी फेरीबोट घालपाक शक्य ना आनी स्टाफूय ना सो तेन्ना हांवें ताका सांगलां की तूं डिमांड नोट घाल आनी करून घे ना म्हणून क्वेश्चन जायना तरी तर तांकां एका राती भितर तरी डामर घालून ते हेलिकॉप्टर लँड करपाक हे करूं शकता हेलिपॅड जाल्यार म्हाका दिसता एका दिसा भितर तेंच्यांनी 10 फेरीबोटी लावूं जाता काँग्रेसाच्या पार्टी मार्फत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचो विरेन बाब शिरोडकर तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी हर्षित नायक आनी आमचे सालिगांवचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबातूर नायक आनी आमचे काँग्रेसाचे वांगडी आयज आमी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सिनियर सुपरिटेंडंट सिलेक्ट घेवपाक येयल्ले ओन्ली फॉर द फॅक्ट दॅट ही पळय ओल्ड मांडोवी ब्रिज क्लोज केला पळय तेंच्यांनी फॉर मेंटेनन्स वर्क आनी हे पळय फेरी पळय बेटी टू पेन जे फ्लाय करता पळय तेंचे एकूच फेरी आहा स्टार्टींग ब्रिज बंद जावचे पयलीं पासून एक फेरी आहली ती अजून पासून एकूच फेरी आहा आनी आयज तारीख जाला 18 नोटिफिकेशन येयल्लें 31 जानेवारी 2025 आनी तेंच्यांनी ते 8 फेब्रुवारी डेट दिल्ले की ते ब्रिज बंद करतले 8 फेब्रुवारी सावन आयज पासून एकूच फेरी चलता आनी अक्षरशः इतली गर्दी पडला थिंगासर तुमी हे फोटोज पळोवंक शकता हे 3 फेरी पासून कॅपेसिटी उणें पडटली म्हणल्यार आमचे सायडीन आमचे कॉमन येता बट तरी पूण तो आमकां सुपरिटेंडंट सांगता की तो 2 फेरी घालतलो म्हणून आनी ताका जेन्ना प्रश्न केले तेन्ना हे नोटिफिकेशन भायर येयलें पळय आनी तुमच्यांनी ते कित्याक आयज पासून हेजेर कारवाय करूंक ना आनी कित्याक आयज पासून तुमच्यांनी 2 फेरीबोट ना 3 फेरीबोट फ्लाय कित्याक करूंक ना सो तेजें उत्तर ना येतें तो म्हणूंक लागलो आमी हे चॅक करून अक्षरशः थिंगासर फेरी पॉयंटार झगडी जाता फेरीन भितर वचपाक ल्हान भुरगीं इस्कॉलाक वचपाक भुरगीं आतां ते 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्डाची बोर्ड एग्जामी चालू आहा तांकां पासून लेट पावता ते कोण जे स्मार्ट सिटी पळय आमचे यूथ कोण कामाक वयता पळय बाकीचे इतर सिनियर सिटीजन पळय कामाक वयता आनी बाकीचे लोक पळय पळोवपाक वयता पळय अक्षरशः ब्लॉक सो ते पयलींच घरांतल्यान भायर सरता आतां ते ब्रिज बंद जावन ते आनीक डिफिकल्ट तांकां आनीक लेट पावता ते इतली परिस्थिती वायट जाल्ली आहा कॉमन मॅन टू रीच हीज ऑफिस ऑर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल ऑर विच एवर वर्क स्पेस it takes a minimum of at least 1 hour to reach a span of 10 to 15 kilometers. म्हणल्यार इतली दूरदशा जाल्ली आहा आनी अजून पासून रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान कांयच हेजेर दखल घेवंक ना तेन्नाची आमी हांगा मागणी करता की आमकां आनीक 3 फेरीबोट जाय कालच्यान 2च फेरीबोट घातल्यात आमी तेन्ना लोकांचे आमचे कडेन खूब जाण कॉल येयले आमच्या वाठारांतल्यान त्या लोकांनी म्हणलें की आमकां आयज हाल जाता सकाळच्या झगडी जाली त्या मोटो दाखयल्या का एक डिसल्वर आसता त्याक आमी येयले तेंच्या आतां एश्युरन्स दिला हे एश्युरन्स दिल्यार पयलीं घालपाक नोट पयलीं मग करूंक जाय पण आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला आनी तांकांय सांगलां तुमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करनाका डिमांड करा तो म्हणपा लागलो आमी रिक्वेस्ट करता पुट करता आनी मागीर पळयता सरकारान दिले आमी म्हणलें सरकारा कडेन पयशे आहा प्रायवेट जेटान भोंवपा पयशे आहा सगळ्यांक घेवन प्रायवेट जेटान भोंवता कोट्यांनी रुपये खर्च करता ते मोडपाक पयशे आहा हांगा एक फेरीबोट घेवपाक तेजे कडेन पयशे ना आनी आमी हांगा येवन पळयतकीर 1-2 फेरीबोटी पडले हांगा ती दुर्दशा आमी जी पयली आमी म्हणटा आनी मागीर ते म्हणपा लागले की आमी अमके कडल्यान हाडून हांगा घालता म्हणून
आतां तुमी हांगच्यान काडून थंय घालपाक शकना. यू कांट डिप्रायव्ह समबडी एल्स टू फील समबडी एल्सीस माउथ. दॅट इज नॉट रायट. तेही आमचे गोंयकारच न्ही भाव, हांगा नाल्यार आमकां थंय वचचें पडटलें, थंय डिमांड करता म्हणून. सो आमी ताका सांगला तुम्ही बेगीच्या बेगीन नोट पुटअप करून सरकाराकडे डिमांड करा आणि एक फेरीबोट घाला. त्याने आमकां अश्युरन्स दिला की आपण नोट पुटअप करतलो आणि त्याने समज नोट पुटअप करून ते डिमांड करून ना जाल्यार विवेकान सांगल्या भशेन आमी मोर्चा हाडून वी वील टेक थिंग्स इन आवर हँड. आयज आमी रिवर एज्युकेशनान आयिल्ले. आमकां जायत्या लोकांनी फोन केलो की फेरीबोटी कडेन खूब वातावरण तणावाचें आसा म्हणून लोकांची झगडी जातात. सो त्या प्रमाणे आमी हांगासर आयले. सो हांगा येवन आमी तांकां प्रश्न केलो जेन्ना मांडवी ब्रीज क्लोज करतले म्हणून जेन्ना नोटिफिकेशन दिलें 8 तारखेच्यान क्लोज आसतलें म्हणून 31 तांच्यांनी नोटिफिकेशन दिल्लें. सो तेन्ना सुद्दां हांगासले जे कोण मॅनेज करतात जो डायरेक्टर आसा सो तेंच्यांनी फेरीबोटी वाडोवपाक जाय आसल्यो. एकाच्या जाग्यार 2 घालपाक जाय आसल्यो, 3 करपाक जाय आसल्यो, कित्याक लोक भरपूर आसा. पूण ते खंय तरी फेल जाल्ले आसा लोकांक फेरीबोट प्रोवायड करपाक. तांकां जेन्ना प्रश्न विचारलो की बाबा तुमी आतां प्रोवायड करूंक शकता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां उत्तर दिलें की तेंचे कडेन 3 फेरीबोट प्रोवायड करपाक 3री फेरीबोट ना आनी मनीसूय ना म्हणून. सो आमी आतां शेतकारूय दिल्ले आसा समज 3 फेरीबोट घालना जाल्यार आमी परते रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंटान येतले. कित्याक हांगासर खंय तरी जे आमचे स्कुलान ज्यो एग्जामी चालू आसा हायर सेकंडरीच्यो थंय भुरग्यांक वचपाक त्रास जाल्ले आसा. सरकारा कडेन जॉब दिवपाक ना. जॉबाक मनीस जेन्ना वतलो तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी हे ब्रीज बंद करून फेरी डिस्कनेक्ट करून एकूच फेरी दवरलेली आसा. सो आमी सगळे आमची मागणी डायरेक्टरा कडेन दवरलेली आसा.